आज साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेडां ना। हांवें एक फिट्साचो पेशंट सकाळी एडमिट करपाक डॉक्टर बोरकारा कडेन रिक्वेस्ट केलो। थंय त्या वॉर्डान 75 बेड्स आसात आनी 85 एडमिशन जाल्ली आहा। सो ताका हाजेर व्हीलचॅराचेर दवरलो। हो मनीस पेशंट ऑफ एपिलेप्सी म्हणजे फिट्स। ही परिस्थिती आज जाल्ली आहा। अशा परिस्थितीन तांणी मुवमेंट केला त्या हॉस्पिटलान नर्सिंग कॉलेज करपाची। आता म्हाका समजना हे हॉस्पिटल बांदिल्लें फुडल्या 25 वर्सां खातीर प्रोविजन करपा खातीर। आज लोकांक साउथ गोयच्या लोकांक ऑलरेडी हे हॉस्पिटल फूल जाल्लें आहा। बेड्स आर इनसफिशियंट। सो नर्सिंग कॉलेजीचे प्रपोजल केन्ना आशिल्ले आनी कित्या खातीर नर्सिंग कॉलेज येता म्हाका कळना। हें कितें तें हांव सरकारा कडेन मागता आनी हांव असेंब्लीनी आवाज करपाचो आहा की 25 वर्सां फुडें एक आमची तयारी आनी आमचे प्रिपेरेडनेस फ्युचर रेडी आमी 25 वर्सां खातीर आसपाक जाय। आनी ही एक बेजीक ह्युमन नेसेसिटी। हेल्थ म्हणटा तो बेजीक कन्सर्न। हाज्या खातीर जर आमची फुडें तयारी ना आनी हॉस्पिटल बांदतले मागीर आनी आसा तें हॉस्पिटल काडून तुमी दुसरे कडेन डायवर्ट करतात। नर्सिंग कॉलेज करपाची कितें गरज आहा आनी खंय डिस्कशन जाता। खूब इश्यूज अशे आहा की जंय डिस्कशन जायत ना। सरकार मोस्ट अनडेमोक्रेटीक पद्दतीन वागता।